Back to Garden of Glory. In 1 Corinthians chapter 11 verse 1 to 16, Paul speaks to the sacredness of worship and the importance of honoring God's created order. Though the culture of Corinth was divided and proud, Paul invites the church to humility, to reverence, and to worship that reflects the beauty of God's design. कोरिंथकारांक पयलें पत्र 11 वळी 1 ते 16. जसो हांव क्रिस्ताची देख घेता तशें तुमी म्हजी देख घेयात. सोबांनी सांबाळपाची माणसुगी. बायलांनी कशें वागचें. तुमी सदांच म्हजो उगडास करतात म्हूण आनी हांवें तुमकां शिकयल्ल्यो चाली तुमी सांबाळतात म्हूण हांव तुमकां वाखाणतां. दर एका दादल्याचें मस्तक क्रिस्त आनी दर एके बायलेचें मस्तक तिचो पती आनी क्रिस्ताचें मस्तक देव. हें तुमी जाणो जाल्लीं म्हाका जाय. जो दादलो आपले माथें धांपून प्रार्थना करता ओ देवाचो संदेश दिता तो आपल्या मस्तकाचो मान काडटा. उरफाटी जी बायल आपले माथें धांपी नासतना प्रार्थना करता ओ देवाचो संदेश दिता ती आपल्या मस्तकाचो मान काडटा. कित्याक ती सारकी एके केंस तासलोले बायले भाशेन जाता. जर एक बायल आपले माथें धांपिना तर तिणें आपले केंस तासचे. पूण जर केंस कातरूंक ओ माथें तासूंक एक लोजेची वस्त तर तिणें आपले माथें धांपचें. दादलो देवाचो रूपकार आनी पोरजोळ देखून ताणें आपले माथें धांपूंक फावना. पूण बायल दादल्याचो पोरजोळ. तर दादलो बायले थावन न्हय पूण बायल की दादल्या थावन रोचून आयल्या. इतलेंच न्हय, दादल्याक बायले पासत रोचूंक ना पूण बायलेक की दादल्या खातीर रोचल्या. ह्या पासत देवदूतांक फावो तो मान दाखोवचे खातीर तिणें आपले माथें धांपचें. तरी आसतना सोमयाच्या उजवाडान हें आमी समजूंक पावता जशें दादल्या विणें बायलेक मोलूच ना तशेंच बायले विणें दादल्याकूय मोलूच ना. कित्याक बायल दादल्या थावन रोचून आयल्या खरें पूण दर एक दादलो बायले थावन जल्मून येता आनी सगळेंच देवा थावन उपजवता. तुमीच बरें कोन्न चिंतून सांगात. आपले माथें धांपी नासतना देवाक प्रार्थना करूंक बायलेक सोबता. सोयंब लेगून कितें शिकयता तें पळयात. दादल्याचें लांब केंस म्हळ्यार ताचो मान काडटात. पूण बायलेचे लांब केंस तिचो मान वाडयतात. कित्याक लांब केंस बायलेक माथ्याची नेसोण कशी दिल्ले आसात. कोणूय हे विशीं विवाद करूंक सोदता जाल्यार हांव इतलेंच सांगतां. आमचे मदें आनी देवाचे खंयचेच सोबे मदें दुसरी चाल ना. Paul begins with this simple, powerful line, "Imitate me as I imitate Christ." Then he addresses how men and women approach God in worship. This isn't about superiority. It's about honor, headship, and order that reflect God's wisdom. The head of every man is Christ. The head of a woman is man. And the head of Christ is God. Paul encourages practices that reflect reverence, not to create rules of oppression, but to teach us that worship is never casual. It's about heart posture,
not just outward practice. It's a call to honor one another and to glorify God in all we do, especially in His presence. Let us pray. Lord, teach us to worship You with reverence and joy. Let our hearts be humble, our lives be ordered, and our worship be holy. Help us honor one another, just as Christ honored You in all things. Let everything we do reflect Your beauty and Your wisdom. In Jesus' name, Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Bore Koro.